Welcome back. BJP's South Goa President Subhash Desai has made it clear that mining issue will not create any rift within the party. CM has already constituted a mining-dependent constituents committee to decide on the packages. BJP's South Goa membership drive has touched 1,50,000 mark. He also declared South Goa Executive Committee during a special function held in Margaon. आज आम्ही आमची दक्षिण गोयची संपूर्ण कार्यकारिणी आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हे डिक्लेअर करतात. आम्ही जे परिवर्तन सगळ्या लोकांनी आमकां घडोवन दिल्ले आसा त्या परिवर्तनाची खरे जे बेनिफिट्स आसात, खरे जे ताचे फायदे आसात ते तळागाळातल्या जनतेपर्यंत पावोवपा खातीर कार्यकर्त्याच्या मदतीन आम्ही हे कार्य करतले. म्हाका खबर आसा अशें कार्य केल्यारच आमची पार्टी ही स्ट्रेंथनिंग जातली. अजून पर्यंत पॅकेज निर्णय घेवपा खातीर मनोहर भाईन एक मायनिंग डिपेंडंट भागांतल्यान जे कॉन्स्टिट्युएंट आसात तांची त्या आमदारांची एक समिती केल्ली आसा आनी तांची थोडे व्ह्यूज ते घेतले, तांची फीडबॅक घेतले. ताचेर आमी कितें तरी सजेशन्स कमिटी ताचेर करतले आनी सरकारान आमची इच्छा आसतली, अपेक्षा आसतली की सरकारान ते व्ह्यूज पाळचे. मायनिंग बंद पडले जाल्यार पसून पक्षान भितर फुटी केन्नाच येवची ना, कारण मायनिंग म्हणजे पक्ष न्ही, मायनिंग एक विशय जावन आसा. आमी मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसात, तांकां खंय तरी तांकां सपोर्ट करतलेच, कळ्ळें न्ही. मायनिंगाचो आनी सरकाराचो पडपाचो घडपाचो विशय कांयच ना, बिलकुल ना. आमकां जरी वोट्स दक्षिण गोंया भितर गेले ते फावटीक 1,08,059 आमकां मतदान जाल्लें. आयज मेंबरशिपीचेच जवळ जवळ 1.5 लाखाक तेकिल्ली आसा मेंबरशीप आनी ह्या बळाचेर आमी हो जो मतदारसंघ लोकसभेक आसा तो सहज आमी कॅप्चर करतले हो विश्वास आमकां आसा. हातूंत भितर बीजेपी इट इज नॉन कॉम्युनल हें आयज सिद्ध करपा खातीर आमकां आनीक ड्रायव्ह करचें पडटलें. वी नीड टू गो डावन द लायन. जर अशें कितें अफवा करता जर जायत आमचे पर्यंत सेक्युलरिझम हो विशय घेवन जर कोणाक पार्टी भितर जर फूट घालपाचें आसा जर जाय जाल्यार आमी परत एक फावटी सालसेत ह्या भागांनी जावं बाकीच्या हेच्या जाग्यार कॅथलीक किंवा मुस्लीम डॉमिनेटेड एरियाज आसा. प्रतीक परब for Prudent Media. Union Ministry has established a chair on diaspora studies at Goa University. The chair will be fully funded by the University Grants Commission. Former Union Minister Edward Falero informed this to the media on Friday. During his tenure as NRI Commissioner, he had written to the Centre for a creation of a chair on diaspora at Goa University. Why do we do this? Not for the fun of it. We do because we want to keep a relationship, particularly study a relationship between our migrants or people of Indian origin and India, Goan origin, Goa and India. See this question of we want to bring them together, and that is very useful. People of Indian origin, we can help them in different ways. They can help India also, particularly those who are advanced technology and things of the sort. So that is why we are having this course here, and we will start our next academic year. And म्हणटा तशें प्रकाश बाब हे पुढे बरयलां तशें म्हण पयलें हांव गरजेचें आहा, कित्याक आतां उलयता कित्याक कितें सांगपाक जाय म्हण म्हणटा नाल्यार जातलें. आनी एक तर जालें diaspora studies. Falero has demanded that portraits of T.B. Kunna and other freedom fighters be permanently displayed at the State Assembly complex. I am very proud in all humility. Humility गरज घे. Humility म्हाका परत परत हांवेंच केलें म्हण नाका. In humility I am saying that I am grateful to Prime Minister, Speaker Lok Sabha, all the leaders who agreed to my request to have portrait of what is known Pandit Nehru called the father of Goan nationalism, Dr. Tristan Braganza Kunna, in Parliament House, along with all the leaders, great leaders of India. First Goan to be there. समजिला. Now 50 years independence. ताणें घातले ताणी घातले ते बरें आसा. आमी केलां कितें? There is not a single photo of any of our freedom fighters or our Goan leaders in the Goa Assembly. कांयच ना. Prajot Pednekar for Prudent Media. Sportsweek Cricket Club clinched the title victory at All India S.G.V.P cricket tournament in Ahmedabad recently. The Margaon-based team returned home on Thursday afternoon. Prudent caught up with the victorious team on their arrival. Thank you. Thank you.
टुर्नामेंट आशिल्ली ती अहमदाबादची S.G.V.P स्वामीनारायण गुरुकुल ट्रस्ट जो आसा तांणी घडयल्ली अंडर 14 सगळे गुजरात मुंबय हांचे सगळ्यो मेळून 32 टिमो आयिल्ल्यो त्या टिमींतल्यान आमी 6 मॅची खेळून आमी फायनल आमी जिखले तर ही ट्रॉफी गोंयांक म्हत्वाची कारण अंडर 14 जी टीम आसा तांकां चडसो एक्सपोजर मेळना ताका लागून हांवें तांचे कडल्यान मागून घेवन हो टूर आमी केला आनी हातून 4-5 प्लेयर हे आतां वयर सरल्यात तांणी आतां आपल्या मेहनतीन आनी मुखार वचचें पूण ही टुर्नामेंट जिखून गोंयाक एक आनीक हें मेळ्ळा की बाकीच्योय टिमो हांणी आतां पार्टिसिपेट करून तांणी नांव कमोवचें आनी भुरग्यांक वयर इट वॉज अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स व्हेरी टफ टीम थंय ही फॉर्मॅट अशी आशिल्ली दो इट वॉज 30 ओवर देर वॉज नो सर्कल सो देर वर नो वायड्स इट वॉज लायक अ 3-day गेम सो देर फोर द स्कोर वर व्हेरी फ्रुगल म्हणजे वायड नाशिल्ल्या कारणान 70-80 आनी ग्रास सुद्दां खूब येता तो व्हडलो आसताल्यान बॉल हांचे कडल्यान तो वचनाशिल्लो 1-2 काडून बाउंड्रीज वर व्हेरी रेअर म्हणून वी कूड नॉट गेट अ बिग स्कोर अँड वी डिडंट अलाव देम ऑल्सो टू गेट अ बिग बिकॉज ऑफ अ गुड बॉलिंग. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGo or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent Media. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.